नमस्कार, गोवा टुडे ज्ञानेश्वर वरकाचो योकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। 8 फुटीर आमदार आड घाल्ली याचिका सभापतीन मारली भायर। याचिकादार म्हणटात नवे कांयच ना, सभापतीकडच्यान हेच अपेक्षित। याचिका मुद्दाम 2 वर्सां कुसयली, आव्हानाचे शिनाल। बार्देस पेडण्या उपरांत सरकारान तिसवाडी साश्टी मुरगांवा सेटलमेंट जमनीचे कमीत कमी दर वाडयले। कमीत कमी दोबरात चडांत चड 12 पट वाड। कळंगुटे गाडी फुडें घेवंक सांगली म्हूण वाद। टायट टॅक्सीवाले ट्युरिस्ट फॅमिलीच्या गेले आंगार। कळंगुटे पुलिशेंत कागाळ। टॅक्सीवालो म्हणटा ट्युरिस्ट बायलांनी खंय मारलो। दूधसागर टूर ऑपरेटरांचो इश्यू 24 वरां भितर सुट्टलो। आमदार तड लायतलो। मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळ्या उपरांत आदलो आमदार पावसकार उलयलो। गणेश म्हणटा करता। पोळ्या चेक नाक्यार भाजयांच्यो गाडयो चेक करून धाडच्यो। हिंदवी स्वराज संघटनेक भाजयाच्या गाडयांतल्यान बिफाच्या तस्करीचो दुबाव। प्रकरण पुलिशे मेरेन। आणि लक्ष्मी पूजन जाले। घरा पसरे उद्योगिक व्यवसाय। बारीक मोठ्या कामाधंद्याच्या सुवातींनी 3 साजेच्या मुहूर्तार लक्ष्मीची पूजा। स्टॉक ट्रेडिंगाकूय खासा सेशन। आठ फुटीर आमदारांक सभापतीची थाकाय। 2 वर्सांनी निकाल। सभापतीन गिरीशाची याचिका भायर मारली। बीजेपीत गेल्ल्या 8 आमदारांक अपात्र करचे म्हूण गिरीशान याचिका घाल्ली। निकाल खंय अपेक्षे प्रमाण। सभापती कडच्यान वेगळी कांयच अपेक्षा नाशिल्ली। वेल्या कोर्टात वचूंक टायम मेळूंक जायना म्हूण याचिका 2 वर्सां घेवन बसलो। गिरीशाच्या वेल्या कोर्टात वचपाचे शिनाल। बट इट वॉज एवरीथिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड लायन। हीच जर ऑर्डर त्यांनी तो जर सारको आशिल्लो, तांकां जर भिना आशिल्लें आनी तांकां दिसतालें की त्यांनी जे मर्जर जावं कितें केला तो सारको आशिल्लो जाल्यार ते 3 म्हयन्यां भितर सेम ऑर्डर दिता आशिल्लें न्ही। तांकां 2 वर्सां आमकां हायकोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टान वचपाक कित्याक पडलें। सो हेजो अर्थ स्पिकराक खबर आसा आनी जे कोणी डिफेक्शन केला तांकां सगळ्यांक खबर आसा की तेणी कितें केलें तें रॉंग केल्लें आसा आनी त्या खातीर तेणी पिटिशनान डिले केल्लें मातशें। आतां स्पिकराक एकूच प्रश्न तुमी विचारपाक जाय, तो म्हणटा मर्जर जालें आनी तें मर्जर एक्झॅक्टली कोणें केलें आनी केन्ना जालें आनी खंय जालें स्पिकराकूच खबर ना। स्पिकराचो पावर कितें जाल्यार इलेक्शन कमिशन कित्याक इलेक्शन कमिशन काडान ते सगळे पावर स्पिकराक दिवपाचे। स्पिकराक खंयची ऑथॉरिटी पावर दिता की 2 पॉलिटिकल पार्टीचो मर्जर करपाचो। They have taken a decision which obviously, as we expected that the same decision will come, nothing else by looking at the conduct for last 2 years, but finally decision has come, so we challenge it now. ताजे बद्दल हांव कांयच सांगलें हांवें एज अ स्पिकर म्हणजे ऑर्डर पास केल्लें हय कशें आसा ताज्यानी ते एलिगेशन करतालो ताणें फुडें वचूंक शकता। हांवें जस्ट फास्ट ट्रॅक घेवपाचोच प्रयत्न केलो। म्हणजे अनेक गजाल तांचे एडवोकेट आनी बाकी सगळे आसा न्ही ते हाजे डिटेल्स तांकां विचारल्यार तुमकां मेळटा। हांवें फास्ट ट्रॅक घेवपाचो प्रयत्न केलो। बार्देस पेडण्या उपरांत सरकारान आता तिसवाडी साश्टी मुरगांवा सेटलमेंट जमनीचे मिनिमम रेट्स वाडयले। आदल्या परस कमीत कमी दोबरात चडांत चड 12 पट वाड। 1000 चौखण मिटराच्या प्लॉटाक हे दर लागू। 500 चौखण मिटर मेरेनच्या प्लॉटाक दरात 30% सूट। 1000 चौखण मिटरा वेल्यांक आकारा प्रमाण दर कमी चड जातले। रेव्हेन्यू खात्याची अधिसुचोवणी। गोंयांत रियल इस्टेटीचो वाडटो वेव्हार मतींत धरून जमनीचे दर वाडोवपाचो निर्णय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घेतिल्लो। कांय दीस फाटीं सरकारान बार्देस आनी पेडणे तालुक्याचे मिनिमम रेट वाडयले। बेरेस्तारा येणावळ खात्यान तिसवाडी, साश्टी आनी मुरगांव तालुक्यांचे जमनीचे मिनिमम रेट वाडोवपाची अधिसुचोवणी काडली। बार्देस आनी पेडण्या उपरांत आनीक 3 तालुक्यांतल्या जमनीचे मिनिमम रेट वाडले। तिसवाडी, साश्टी आनी मुरगांव तालुक्यांचे जमनीचे मिनिमम रेट सरकारान वाडयले। कमीत कमी दोबरात जाल्यार चडांत चड 12 पटींनी रेटीत वाड केल्या। हे मिनिमम रेट सेटलमेंट जमनीक लागू जाता।
वाडयल्ले दर 1000 चौखंड मीटर मेरेनच्या प्लॉटांक लागू. 500 चौखंड मीटर मेरेनच्या प्लॉटांक अधिसूचित दरात 30% सूट मेळटली. 1000 चौखंड मिटरा वयल्या प्लॉटांक आकारा प्रमाण दर कमी चड जातले. पणजी शारांतले दर चौखंड मिटरा फाटल्यान 3600 ते 6000 वयल्यान 25000 केल्या. तिसवाडींतल्या हेर पंचायतींतले रेट थंयचो मार्केट दर मतींत धरून 8000 ते 25000 रेंजीत. मडगांव शारांतले दर 8 ते 10000 वयल्यान 20000 केल्या. साश्टींतल्या हेर पंचायतींनी दर 8000 ते 15000 रेंजीत. वास्को शारांतले 2.5 ते 4000 वयल्यान 20000 केल्यात. मुरगांवांतल्या हेर पंचायतींनी दर 8000 ते 25000 रेंजीत. दाबोळे, चिखले, सांकवाळ, कुठ्ठाळेचे रेट एव्हरेज 1500 वयल्यान 18 ते 25000 केल्यात. उरिल्ल्या पंचायतींतले दर 600 रुपया वयल्यान सरळ 8 ते 15000. वयले दर 1000 चौखंड मिटरा मेरेनच्या सेटलमेंट प्लॉटांक लागू जाता. 1000 चौखंड मिटरा परस मायज प्लॉटांचे स्लॅब करून सेटलमेंट, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, शेतकी, बेरन, राना वाठार अशा कॅटेगरी प्रमाण रेटात सूट वा वाड केल्या. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. कळंगुटे गाडी फुडें घेवंक सांगली म्हूण दोगा टॅक्सीवाल्यांनी ट्युरिस्ट फामिलीचेर खंय हात घालो. टॅक्सीवालो टायट आशिल्लो म्हूण दुबाव. पुण्या सावन गोंयांत आयिल्ल्या ट्युरिस्ट हे फामिली बरोबर खंय वाद घालूंक केस्ताव. कळंगुटे पुलिशेक कागाळ पावल्या. टॅक्सी ड्रायव्हर सांगता ते प्रमाण ट्युरिस्ट बायलांनी खंय तांकां बडयले. उसने उनको जगह नहीं दिया पासिंग के लिए. माय हस्बैंड जस्ट टोल्ड हिम कि ब्रदर जस्ट टेक योर कार अहेड. सो ही गॉट एंग्री and he started abusing us in Goan language. He called my husband. I heard and I ignored because I felt somewhere that this man is going to have something like have some few altercations with us. And then after that he called my husband and then he started asking कि तू मुझे क्या बोला. So my husband told कि brother मैंने बोला गाड़ी आगे ले लो. So he said तूने मेरे को बोला कैसे? How dare you tell me this? So that was the reason he started slapping him. Police has given us assurance that they will take a proper action. We have filed a proper complaint and I hope the state government, senior officials and everybody take this matter seriously. So it may not happen with any other tourist in future. So the complaint हांगा येयली आनी हांगासर आमकां कंप्लेंट दिली. कंप्लेंट दितकच आमी FIR रजिस्टर केलो आनी तेणें आमकां व्हेहिकलाचो नंबर दिलो. रेनॉल्ट डस्टर व्हेहिकल नंबर GA03W 6427. So on this number we found out who the owner is. Owner find out केलो on the number आनी मागीर जेन्ना आमकां ओनर कळ्ळो तेजेर फोन नंबरूय आसता. सो वी स्टार्टेड ट्रॅकिंग द ओनर. काल रातचो तेणें फोन ऑफ केलो आनी घरा कडेन येवंक ना तो. सो वी हॅड केप्ट स्टाफ देर नियर हिज हावस इन सिवील क्लोज. सो आयज सकाळी फुडें तो जेन्ना घरा कडेन येयलो तेन्ना आमी ताका अरेस्ट केलो टू चॅक द एल्कोहॉल कंटेंट इन हिज ब्लड. आनी दुसऱ्या आरोपीचें नांव तेणी सांगलां आमकां. सो आमचो ऑलरेडी टीम हॅज लेफ्ट to trace the second accused and investigation in this case is on. मजगती टॅक्सीवालो म्हणटा त्या टुरिस्ट बायलांनीच आपल्याक बडयलो. लायल्ली हांवें ती तो म्हाका काडूंक लागलो गाडी. हांवें म्हणलें हांव काडिना कित्याक आमची स्वताची सुवात ती काडपाची. गाडयेचेर मारूंक लागलो तो. हांवें मातसो धुकल्लो तेका आनी तेणें मागीर थापड मारलें. ओके आनी तूं तो ओके बायलो येयल्यो फास्ट जावन आमकां मारूंक लागलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दूधसागर टूर ऑपरेटरांचो इश्यू 24 वरां भितर सुट्टलो. आमदार सोडयतलो म्हूण आदलो आमदार पावसकार सांगता. आमदार गणेश आनी पावसकार इश्यू घेवन मुख्यमंत्र्या मेरेन पावले. विचारल्यार सांगता दिवाळेची खंय परबी दिवंक आयिल्ले. आतां कुळ्या ट्युरिस्ट ऑपरेटरां कडेन आमदार गणेश उलयतलो. गणेश म्हणटा इश्यू तडीक लायता. तोच GTDCचो चेअरमॅन. ना विषय मुख्यमंत्री सरान सांगला. विषय जो आसा तो सोडोवपाक आपल्याक इंट्रस्ट आसा आनी स्थानीक आमदार आसा गणेश भाऊ गांवकर हो सोडयत. कितले आतां गेले 3 जाल्यो मिटिंगे जाल्या अजूनय इश्यू सॉल्व जायना. कितें एक्झॅक्ट म्हणटा ते? एक्झॅक्ट विषय आतां सगळो मंडळाच्या अध्यक्षान सांगिल्लो आसा. विनय भाईनी सांगला आतां आनी विषय सुट्टलो 24 वरां भितर. कावंटर काडटलो थंयसरल्यान आनी ना ते सगळे आमदार ठरयतलो. पण फाटीक जे रेट बीन डिसायड करून गेल्ले न्ही तुमी सगळे मिटींग? जो रेट आसा तो डिसायड केला
काही विषय जो आसा आमी सांगता पण 24 सुटतलो विषय विजय सुटपाचो आनी आमदार हो विषय सोडतलो. परत मिटींग आपयली आता मिटींग तशी आता दुधसागर कुळ्या कावंटराचेर ही मिटींग जातली आता थंय असोसिएशन आणि स्थानिक आमदार हे बसून विषय सोडटले. सावड्ड्याचो आमदार गणेश गांवकर म्हणटा मुख्यमंत्र्याक दिवाळीची परबी दिवपाक आयिल्ले. टूर ऑपरेटरांचो इश्यू खंय सोडयता. परत मिटींग जाता इश्यू सॉर्ट आउट जाला म्हणटा अजूनही पळय आमी वीश करपा सीएमाक वीश केलें आनी इश्यू बिश्यू आयज काय ना. आयज लक्ष्मीपुजन चल लक्ष्मीपुजन कर. सर पूण केन्ना आतां स्टार्ट जातलो असो आमी सगळे उलयल्या तेंचे कडेन. हांव उलयला म्हणजे सरपंच उलयला पूण सीझन स्टार्ट जावच्या पयलीं सर. पूण डिले कित्याक जाता सर हो इश्यू. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आणि शिरीष कुंकळेकार. पोळ्या चेक नाक्यावेल्यान गोंयांत येवपी भाजयेच्यो गाडयो चॅक करून धाडच्यो. हिंदवी स्वराज संघटनेच्या लोकांक भाजयेच्या गाडयांनी बीफ येता म्हूण दुबाव. एक्टिविस्टांनी काणकोणा पुलिशेक लेखी निवेदन दिला. पालिका आनी उपजिल्लोधिकाऱ्याकूय दितले. लोकांनी खंय सादूर रावचे. 4 दिसां फाटीं तिळारे भाजयेच्या ट्रकात बीफ मेळिल्ले. पियाय मेळपा आयिल्ले आनी मेळपा येवपाचे एक उद्देश असो की गोंया भितर जी भाजी हाडटा ती भाजी हातूंत भाजया भितर बीफ घालून वयल्यान भाजी दवरून हाडटा अशी एक आमकां घटना कळ्ळी आसा की तिलाळी घाटाचेर ही घटना घडली आनी त्या घटनेक जवळ जवळ एक 4-5-10 टन तितून भितर गोमांस आनी तितून वेल्यान ताका भाजी घातली. हें आमच्या काणकोण तालुक्यांत सुद्दां शेनवाराचो बाजार आसता आनी ही भाजी जी आसा ती कर्नाटकांसान येता आनी कर्नाटकान येता आसतना आमी एक पियाक रिक्वेस्ट करून आयिल्ले की पिया थिंगच्यान जी भाजी भायर सरता ती चेक करून आमच्या काणकोणा भितर येवची की जेणे करून आमच्या काणकोण तालुक्या भितर अशें वातावरण जावचें न्ही. कित्याक बीफ हें म्हळ्यार गोमाता ही आमची दैवत. तेजे हत्या करून जेन्ना हें गोमांस विकलें वयता तेजेर आमकां आक्षेप आमगे आसा आनी त्या हें कळीत करपा खातीर आमी पिया फुडें आयिल्ले आसा की कर्नाटकांसान येता ती भाजी चेक करून तेमी भितर घेवची जेणे करून आमकां काणकोण तालुक्यांत आमचो हे जो वातावरण जें आहा तें बिगडचें न्हू. आता ह्या शेनवारा ते कटले अशें तेमी आमकां सांगले आहा पियान. जेन्ना ते भितर घेवन येता तेन्ना ते खंय वता ताजो सोर्स कितें आनी ते कोण घेता ते आमकां खुबशे अशी गोश्टी कळ्ळा की अवैध रित्या राती बेरात्री कांय जाण हाडपाचो प्रयत्न करता. आमकां सामान्य नागरीक जर जागृत जालो जाल्यार ह्यो गोश्टी आळा हाडपाक आमकां चड टायम लागचो ना. गोंयच्या पियाक जशें मेमोरंडम दिलें तशेंच आमी डेप्युटी कलेक्टर SDMाकय आमी हें दिलां. त्याच प्रमाणे आमी काणकोणच्या नगरपालिकेच्या चीफ ऑफिसराकय मेळटले, नगराध्यक्षाक मेळटले, वेगवेगळ्या पंचायतीच्या सरपंचाक मेळटले. हो एक जागृतीचो भाग. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स, शृंगाराची परिभाषा. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. पंचायतीन भूतानी प्रकल्पाक दिल्ले परवाने रद्द करचे म्हणून आता साखळी उपास. शुक्रारा सांकवाळे एक्टिविस्ट उपासाक बसले. आदलो सरपंच प्रेमानंद नायक मागणी तडीक लागचे आदीच अमरण उपास सोडून मेकळो जाला. लिपा चोरया खातालो म्हणून दुबावीत व्हिडिओ. आता एकल्याचो आळीपाळीन उपास. परवाने फाटी घे मेरेन बसपाची तयारी. आयज आमचो हो चेन हांगासरचो आयज 13वो दीस. खास तरेन एक लादी कायेन खालती कायेन ही आमची मागणी की हे जे भुतानीचे जे लायसन्स जे दिला आमचे पंचायती ते रिवोक करचे म्हणून. आनी हेचे पासत आमी पळय जे उपास करता कितले दीस जाले आमी करता. आनी दर एका सांकवाळकाराची आमची मागणी आसा
की हे लायसन्स घेवप जावपूच जाय. If you compare all over India, Goa's land is so scarce, आणि इथून जरी तर असले चलले, then there will be a big disaster for Goa, for the locals in the waiting. So the only answer is that these people should consider the असले जावप न्हू. Most of the agricultural field which are there, they have already been sold out. Most of it is already sold out. जे आमचे कपडे आसा, कपड्याचे एका इंडस्ट्री ना, तर कपडे सगळे आता भायर सरले आनी आता लास्ट म्हणटा ते शेल्टर. अशें जर तर अशें आमी दोंगर जागे वागे एकीत रावले जाल्यार आमचे फुडें जनरेशन आसा तांकां शेल्टरूय मेळचें ना. You heard about Wayanad. Why it is happening? Because they have cut the forest. Okay, if there are no forests, the groundwater doesn't. I mean, they catch the water and then put it in the ground, and that we drink. आमचे व्हाय सुकतल्यो, आमचे सगळे नदी सुकतल्यो. So we are fighting for the future. Panchayat is, I'm saying, the Panchayat is responsible for all the illegal projects that are happening in Goa. So I hereby say the Panchayat has to take strict action. Strict action. कित्याक हांव सगळे पंचायती म्हणा, थोडे पंचायत आहाय, थोडे सरपंच आहाय, थोडे सेक्रेटरी आहाय, जे लोकां बारबो आहाय. देमायज व्याजाच्या हायस दाखोवन वास्कोच्या 2 कंपन्यांनी इन्व्हेस्टरांक 2,38,00,000ची तोपी घाल्या. इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान आरजे पॉप्युलॉन निधी आणि आरजे पॉप्युलॉन मल्टीट्रेड ह्या कंपन्यांचेर FIR केला. MD, डायरेक्टर, एजंट धरून 27 जाणांचेर गुन्यांव. मॅच्युरिटीची तारीख सोंपली तरी पैसे दिवचे आदे कंपनी गुठलायली. फोंड्या पुलिशेन खलीद शेख, सलमान शेख आणि मौला अली म्हणटा त्या तिगांक धरल्यात. जुबेर अहमद म्हणटा ताका खंय तांणी बडयलो. सुफी इस्लामीक बोर्डाच्या गोंय फांट्याचो अध्यक्ष जुबेर नाशिक सावन गोंयांत एके भौशीक बसकेक आयिल्लो. ताणें गोंयच्या मुस्लिमां विशीं वादग्रस्त उतरां काडिल्ल्यान खंय बडयलो. जुबेराक GMCत घाला. नमस्कार. काल फोंडा पुलिसांनी एक ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो आसा, एसॉल्ट जो आसा हो जुबेर सुफी जुबेर हेका एसॉल्ट केल्या बद्दल हो सुफी इस्लामीक बोर्ड हेजो गोंयचो अध्यक्ष आसा आनी तो म्हाका दिसता खंय तरी दत्तगड्या हांगासर तो रावतालो आनी थंय तेणें जे गोंयचे मुस्लीम आहा तेज्या बद्दल वायट वक्तव्य केल्ल्या लागून ताका थंयच्या मुस्लिमांनी मारलो आनी सद्या तो बांबोळी एडमीट आसा आनी जेका जे मारलेले ते 30 जाणांक दत्तगडाचे फोंड्या पुलिसांनी सद्या तांकां अटक केल्ली आसा. खातीर विवेक प्रभू. भगवान बिरसा मुंडा जयंती निमतान पत्रादेवी ते काणकोणा मेरेन बायक रॅली. पत्रादेवी मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी रॅलीचे उक्तावण. रॅलीक सगळे आमदार मंत्री वांटेकार जातले. सभापती रमेश तवडकर उलयला. गोंयभरच्यान हजारां वयर लोक वांटेकार जावपाचे. 6 दीस खंय कार्यावळी. काणकोणा रवींद्र भवनात समारोप कार्यावळ जातली. तवडकर सांगता. सरदार वल्लभभाई पटेलांची जयंती आणि तशीच बिरसा मुंडाची जयंती सर्व देशवासियांनी धूमधडाक्यान मनोवची आणि सरदार वल्लभभाई पटेलांचे आणि तशेंच बिरसा मुंडाचें जीवन जें आसा न्ही सबंद देशाच्या तरुणां समोर बाकीच्या 15 नोव्हेंबर ताची जयंती आणि त्या दिसा पत्रादेवी ते काणकोण पर्यंत जे आसा न्ही आमी हो कार्यक्रम करपाक सोदता आणि पयलो कार्यक्रम पत्रादेवी येता की हुतात्मा स्मारकात तशेंच बिरसा मुंडाच्या प्रतिमेक हार घालून आसा न्ही ते जातलें आनी एक भव्य रॅली मोटरसायकल रॅली ती रॅली हांगा हुतात्मा स्मारकात आमच्यान सुरू जातली. रॅलीचें उद्घाटन जें आसा न्ही आमच्या गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे करतले. भोजन जाल्या उपरांत करसवाडाक त्या करसवाडाच्यान बिचोली मार्गे आसा साखळे पर्यंत आणि त्या दिसाचो समारोप करता आसतना आमचे सांस्कृतीक रॅली त्या भागांत जातली. तातूंतल्यान अनेक महिलांचे सेल्फ हेल्प ग्रूप महिलांचे जे वेगळे विविध जे सांस्कृतीक कार्यक्रम जे आसात आमोणा मार्गे आणि फोंडा मार्गे जे आसा आमी हायवेन येतली फोंड्याक जे येतली भितर येतली आणि ह्या दिसा
साधारणशे 1,500 मोटरसायकली त्या रॅलीक सहभागी जातल्यो. धाकले दिवाळीच्या दुसऱ्या दिसा लक्ष्मी पूजन झाले. बारीक मोठे धंदेकार, उद्योजक, पसरकरांची ही मोठी दिवाळी. घरा तशीच आस्थापना पसऱ्यांनी लक्ष्मी पूजा. धंद्यातल्यो बाधा ना जावक लक्ष्मी प्रसन्न उरची. काम धंदो बरो चलचो म्हूण हे परबेक लक्ष्मीची उपासना. 3 सांजे मुहूर्तार तिका दारां उक्ती. स्टॉक मार्केटाचे खासा मुहूर्तार ट्रेडिंग. दिवाळेक पेडण्या तालुक्यात रस्त्यावेल्या फोंडकुलांनी दिवे लावन थळावे एक्टिव्हिस्ट आणि राजकीय फुडाऱ्यांनी निषेध केलो. पोरासकाड्या, कोरगाव, वारखाणा वाठारात फोंडकुला. थळावे म्हणटा नाल्ल फोडले मात कामां सुरूच जायना. आमदारान आता तरी लक्ष घालचे म्हूण लोक मिडिया मुखार. फोंडकुलांनी उजवाड. सो आयज दिवाळी सण म्हाका दिसता की कितलो तेंप जालो हेंकां एक खड्डे दिसनात जाल्ले. म्हणून आयज ह्या दिवाळीच्या प्रकाशाच्या सगळ्या आदाराचेर हे तांकां खड्डे दिसचे आनी हे खड्डे तांच्यांनी बुजोवचे. कारण ह्या खड्ड्यांनी कितकेशेच आमचे गोंयचे म्हणुया पेडण्याचे आमचे एक्सिडंट जावन कितें ना कितें जातात तांकां. पूण गोंय राज्यान जर पळयलें जाल्यार एक असो रस्तो गोंय राज्यान ना की जो खड्डे मुक्त आसा. म्हणून हे आतां एक मुद्दम मेणुवती लावन हेजो तरी प्रकाशान MLAच्या नदरेन बाबा हे खड्डे दिसता एका दिसना ते आमकां पळोवचें आसा. आनी लोकांक गाडी चलयता आसतना कितले त्रास जाता, गाडयेचो मेंटेनन्साक खर्च येता तो सेपरेट, पण लोकांच्या आरोग्याचेरय दुश्परिणाम जाता. ताका लागून बेगिनात बेगीन माननीय मुख्यमंत्र्यान हाचेर लक्ष दिवचो. कारण जी PWD खातें तेंच्या लागीं आसा ती 16,000च्या जाग्यार आनी 2,000 घाला आनी 18,000 रुपया एका खड्ड्याचेर दाखया. पूण एकदा रस्तो तो करात अशी आमची तेच्या कडेन मागणी आसा. इलेक्शनाच्या पयलीं काहीशा खड्ड्यांनी पासून त्यांनी भजन वगैरे केला. तसंच आम्ही म्हणटा कितें त्यांच्या कार्यकर्त्यांक आतां सगळ्यांक पेटी टबला दिवचा आणि ह्या खड्ड्यात पासून भजन करपा जेणे करून ते खड्डे तरी निदर्शनाक येतले आणि त्याच्या नंतर ते आमदाराच्या डोक्यात येता की आपण बाबा एका टायमार ह्या खड्ड्यात पासून भजन केला तर आज त्याची परिपूर्णता जाता अशी आमकां अपेक्षा आहा. आणि हे बेगिनातल्या बेगीन हे जसे खड्ड्यार आम्ही मेणबत्ती लावन हे केले ह्या 15 दिसाच्या पयलीं यांच्यांनी हे खड्डे सगळे आहा ते रस्त्याची डागडुजी करून ह्यो तेंचे कितें आहा ते तेंच्यांनी सोडोवपाचे आणि इतलेर हांव तेंच्याकडे अपेक्षा करता. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.